रिसंटली जो सुभाष वेलिंगरान स्टेटमेंट केल्लो आसा तेजो आमी निषेध मारता। कारण आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान जो नीज गोंयकार आसा हो सेंट फ्रांसीस झेवियर तसोच गोंयचो साहेब आमी सगळे म्हणटा तांकां खूब मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान मानता। आणि तितूनच हो जो सुभाष वेलिंगर आसा हो प्रत्येक वेळा म्हटल्यार गेल्या त्या वर्सा पासून असोच एक स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरान केल्लो आणि आता पासून परत एकदा एक सामको डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट आणि लोकांक म्हटल्यार गोंयचो जो लोक आसा तांकां खंय ना खंय जो पीस एंड हार्मनी हो डिस्टर्ब करपाचो सारको स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा। आमी खंय ना खंय गोंयान जावं गोंयच्या भायर आख्या जगभराचे जे कितलेशे भाविक जे आसा ते गोंयचे साहेबाचे दर्शन घेवपाक लागून गोंयान येता। आणि आता एक्सपोजिशन आसा, एक्सपोजिशनाच्या टायमार अशें जो स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा हो पळोवन तरी दिसता की हो खंय ना खंय पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट आसा आणि खंय ना खंय जो पीस आणि जो आमचो हार्मनी आसा आणि गोंयकारांचो एकवट जो आसा हो खंय ना खंय डिस्टर्ब करपाचो जो प्रयास आसा हो खंय ना खंय चालू आसा। आणि तितूनच तुम्ही पळयता की हो जो बीजेपी सरकार आसा आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा हेणेन अजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन घेतलेली ना, जावं तेका जो पुलिसांची इन्क्वायरी जाल्ली ना, जावं अरेस्ट जाल्लो ना। आणि सगळे गोंयकार आयज नीज गोंयकार जे एकवटान रावता, जावं ते हिंदू आसूं, जावं ते कॅथलीक आसूं, जावं ते मुस्लीम आसूं, सगळे अजून पर्यंत तरी एकवटान रावता आणि एकवटान खंय ना खंय फुडें वयता। हे असले स्टेटमेंट जेन्ना सरकार आमचो सुशेगाद आसा असले स्टेटमेंट येयला आणि पीस जेन्ना डिस्टर्ब जातलो सीएमान सांगलेलें की आपूण तेंचेर एक्शन घेतलो म्हणून, मात अजून पर्यंत अशें एक्शन म्हणटा तो मात्तूय दिसना। आयज प्रत्येक गोंयकारांनी एकचार रावन आमी खंय ना खंय फुडें गेल्ले आसा आणि अशेंच फुडें वचपाचें हें प्रत्येक जाणाक दिसता। मात जेन्ना सुभाष वेलिंगर उलयता ती जी कातर कशी कार करून उलोवन दाखयता लोकांक सामको मिन्स जे आमचे भावीक आसात सगळे गोंयकार नीज गोंयकार आसा आणि जो सेंट फ्रांसिसाचे झेवियर आमचो गोंयचो साहेबाचेर जे उलोवप तेणेन केल्लें आसा हे खूब वायट आसा आणि हे वायट अशें जावपाक जायना। प्रत्येक वेळा असो स्टेटमेंटा करता मात अजून पर्यंत तेजेर एक्शन जाल्ली ना। सीएमा कडेन आमी परत एकदा मागणी करता की तेजेर बेग्यानचे बेगीन एक्शन घेवची। तुमकां समज दिसता आणि बाकीचे जे बीजेपीचे आमदार आसा तेंच्यांनी रिक्वेस्ट करचो, कारण कितें आसा आयज प्रत्येकदा असो समज स्टेटमेंट येयले आणि लोकां भितर डिस्प्यूट जाले जाल्यार कितेंय जावपाक शकता। सो अशें जावपाक जायना। तशेंच आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान कितलेशे प्रोजेक्ट्स येता, इनलिगलिटीज घडटा, तेज्या बाबतींत कांयच हो सुभाष वेलिंगर उलयना, बट असले नाकाल्लेले स्टेटमेंट करपाक हो फुडें आसता। आणि आयज असो बोवा चल्लेलो आसा आमच्या जाग्या बाबतींत, गोंयच्या जाग्या बाबतींत, तेन्ना एक बसून स्टेटमेंट ह्या सुभाष वेलिंगरा कडल्यान येवना, पण जो रिलिजियस डिसहार्मनी क्रिएट करपाचे असले स्टेटमेंट जे आसा ह्या सुभाष वेलिंगराच्या तोंडांतल्यान सदांच येता। आणि आतांच न्हू, हे प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना अशें खंय ना खंय व्हडलो आवाज जाता, व्हडलो मोर्चा जाता, तेन्ना हो सुभाष वेलिंगर जो आसा तो आपणाचें तोंड उगडिता आणि खंय ना खंय हे डायवर्ट करपाचो जो प्रयास आसा हो सुभाष वेलिंगर करता। सीएमा कडेन परत एकदा मागणी आसा की हेणेन एक्शन घेवची आणि ताका बेगानच्या बेगीन अरेस्ट करचो आणि लोकांक म्हटल्यार तुवें जो स्टेटमेंट केल्लो की तूं एक्शन घेतलो अशें कोणूय करता तांकां तेजेर तूं आपणाच्या उतराचेर ठाम रावचो। थँक्यू।